फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेले वाचप. सिकेच्या 16 मुखेल नागरिकां बरोबर बेतमिलोचो सगळो लोक जमलो आनी सिकेमाक आसलोल्या खांब्याशी सिंधू रुकामुळी अभिमेलेकाक राजा म्हूण परगोट केलो. ही खबर जोतामाक पावली. तो आयलो आनी गेरिझीम दोंगराचे तोकशेर रावन ताणें व्हडल्यान म्हणलें, देवान तुमचे आयकुचे खातीर सिकेच्या वडिलांनो म्हजें आयकात. आपणांचेर राज चलोवंक एका राजाक मागूंक म्हूण एक दीस झाडा भायर सरली. तांणी जैतुनाक म्हणलें, आमचो राजा जा. जैतुनान तांकां जबाब दिलो, हांवें झाडांचेर राज चलोवंक देवांक आनी मनशांक मान दिता तें म्हजें तेल सोडून दिवं? तेन्ना झाडांनी आंजिराक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राजा जा. आंजिरान तांकां जबाब दिलो, सगळ्या झाडांचेर राज चलोवंक म्हजी गोडसाण सोडची हांवें आनी सगळें फळूय सोडून दिवचें? तेन्ना झाडांनी दाक वालीक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राजा जा. दाखवालीन तांकां जबाब दिलो, सगळ्या झाडांचेर राज चलोवंक देवांचे आनी मनशाचे काळीज दादोशी करता तो म्हजो रोस हांव सोडून दिवं? तेन्ना सगळ्या झाडांनी जिलकुटाक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राजा जा. आनी जिलकुटान तांकां जबाब दिलो, बऱ्या मनान तुमचेर राज चलोवंक तुमी म्हाका मागूंक सोदतात जाल्यार येयात आनी म्हजे सावडी पोंदा रावात. नाजाल्यार जिलकुटांतलो उबो भायर सरतलो आनी लेबनाच्या देवदारांक गिरासतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान कितलो म्हूण तो संतोश भरीत जाता. ताच्या काळजाच्या ओत्रेक तुवें भागयलें. ताणें केल्ल्या मागण्यांक तुवें ना म्हणलें नाय. सबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उत्तम वर्तना घेवन तूं ताका मेळोवंक आयलोय. निर्बेळ भांगाराचो मुकूट ताच्या माथ्यार घाल्लोय. ताणें तुज्या लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिळगेचे पिळगेक तोंकता बाळटा तसलें जिवीत. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान ताका व्हरतो मान मेळ्ळो. दोबाज्यान आनी मोहिमीन तुवें ताका भरलोय. सदांकाळ ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवयताय. तुज्या दर्शनाच्या संतोशान ताका संतोश भरीत करताय. सबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत. तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. सोर्गीचे राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो.
दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावरेड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखलें आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मळ्यान वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुकदमाक म्हणलें, वावरेड्यांक आपय आनी निमाण्या थावन सुरू करून पयल्यांक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामांक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरूंक आपणाक उदीक मेळटलें म्हूण समजलें, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेंत घेतलोलें आमकां, आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना. तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें हें निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच पोरी निमाणी ती पयली जातोली आनी पयली ती निमाणी जातोली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना. मॅथ्यू 20:13. पयल्या वाचपांत राजा जावचे आशेन अबिलमेच आपल्या स्वतार भावांक जिवेशी मारता आनी आपल्या बापायकूय वायट करता. शेवटाक आपल्या चाकराक आपणाकूच जिवेसी मारूंक लायता. शुभ वर्तमानांतूय चोड मेलचे आशेन पयले आयलोले कामदार भाटकाराचेर गुणगुणून भाटकारा कडल्यान ओकमानाची उतरां आयकूंक पावतात. आमी मनशां आशेची. कोंकणींत म्हणणी आसा, आशेक गेल्लो तो भाशेक फसलो. जायते फावटी आमचे आशेक शीम मेद ना. दुसऱ्यांच्या घराची, गाड्यांची, दुसऱ्यांचे बायलेची आनी घोवाची पासून आशा. देव आमकां उणीत करिना, पूण आमचे आशेन आमकांच आमी उणीत करता. शांती वो खुशालकाय सदांच सांगातान चलता आनी ती जेजू कडल्यान मेळटा. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक वायट म्हूण पाचारता आनी तांचें वांकडेपण दाखोवंक एक बोट दाखयता, पूण 4 बोटां आमकांच दाखयता म्हूण आमी विसरता. देवाची नोदरेन आमी सगलीं ताची भुरगीं. तो कोणाचीच अंतर करिना. देखून सगल्यांचेर तो एक सारको पावस घालता. आमी मनशां देवाची सोयंबाची म्हूण विसरता आनी कुर्ले म्हणजे क्रॅब पोरी एकामेकाचे पांय ओडटात. आयज जेजू आमकां सांगता, निमाणी ती पयली जातोली आनी पयली ती निमाणी जातोली. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. देव आमचे काळजाचे ओतरेक आनी चिंतना पारकिता. ताच्याच बरोवशान जिवंक आमी वावरुया.